63 वर्सां पुराय जाता कितें सांगतले गोमंतका बद्दल? जेन्ना गोमंतक सुरू जालो तेन्ना साकून हांव गोमंतक वाचपी आनी गोमंतक म्हणल्यार जालें सगळे तरेची प्रकरणां सगळे तरेचे हांवें वाचल्या. हांव सुरवाती साकून गोमंतक वाचपी आनी ज्यो बातम्यो येता आमकां दुसरो खंयचोय पेपर हातांत दिल्यार आमी गोमंतकच म्हणटात अशी परिस्थिती आशिल्ली. आतां खूब व्हडलें जालां आनी बरें चलता. म्हजी शुभेच्छा गोमंतक फुडल्या वर्सा. म्हटलें की तुमी पयलीं साकून जेन्ना स्टार्ट जाली तेन्नाच्यान आतां मेरेन कितें म्हणजे वेगळें अशें कितें जालां आतां? भरपूर. पयलीं कितलीं पानां आसतालीं 2 पानां आसतालीं आनी तेच लोक आमकां दिश्टी पडटाले. आतां वास्ट जालें न्ही. आनी गोमंतकाचे आतां वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसा. टीव्ही आसा मागीर डिजिटल आसा ताचे बद्दल कितें सांगतले? पळयता टीव्ही? हे गोमंतकाची टीव्ही बी आसा पळय न्ही तांच्यान मातशे एफर्ट्स घेवपाक जाय ग्रामीण भागांक वचपाक. थंय भरपूर साहित्य मेळटा कला मेळटा. आतां कितें जाता आमी लेख वाचतात हांगच्याच लोकांचे लेख असतात त्या भागांतल्या लोकांचे बी मनांतलें कितें आसा जाणून घेवपाक जाय ताणें अशे तरेन प्रयत्न जावपाक जाय. गोमंतक म्हणटा पयलीं जेन्ना वाचताच पूण जेन्ना आमी टुराक भायर वयताले खंय आमचे आर्ट एंड कल्चरांतल्यान तेन्ना आमकां थंय गोमंतक बी तशें कांय मेळनाशिल्लें. पूण जेन्नाच्यान डिजिटल जालें मोबायल आयलो तेन्नाच्यान तितून मोबायल पळोवन गोंयची ज्यो खबरी आहात त्यो उमेद थंय भायर आसतकीर कित्याक 15-15 दीस भायर उरताले. ताजे नंतर ही गोमंतक टीव्ही येयली म्हणजे ते हेजेर पळयतकीर आनी बरें दिसता की भायर गेल्यार सुद्दां आमकां गोंयची न्यूज मेळटा. हय पळोवपाक मेळटा. थँक्यू. गोमंतकाचो हांव आदलो रिपोर्टर आनी जुन्या गोवा डेडलायनीक हांव काम करतालो आनी गोमंतकाक खूब काम केलां. आनी गोमंतक हो परिवार जो आसा तो एक म्हाजोच फॅमिली आजुनूय म्हणजे म्हाका खूब मानतात हो अभिमान आसा. आनी गोमंतक आयज मेरेन वेगवेगळी उत्तरोत्तर प्रगती करत आसा आनी ही प्रगती अशीच यश शिखर गाठू हेच देवा कडेन मागणें. नमस्कार, मी प्रेमानंद नाईक. 1999 सालापासून मी गोमंतकाचा एक सक्रिय वार्ताहर म्हणून काम करतोय आणि गोमंतकामध्ये जो बदल 1999 सालापासून होत आहे तो अत्यंत उपयुक्त असा बदल आहे. गोव्याच्या एकूण पत्रकारी क्षेत्रामध्ये जे बदल होत आहेत ते सगळे गोमंतकाने आपलेसे केलेले आहेत. सकाळ समूहाच्या माध्यमातून त्याला अजून उभारी मिळालेली आहे आणि निश्चितच गोमंतकाला पुढं मोठं असं नाव आहे यात मात्रही शंका नाही. Hi, I'm Kedar Jirge, a pharmacist in Panjim. I've been on the street of 18 June Road for a very long time, for the past 30 years. Happy to have Gomantak with us now, maybe for a while, close to us for a while. Seeing all the stuff which used to drop in earlier, and the highest published newspaper I can see with a lot amount of news, just sincere and to the core. Thankful to all of you all. Thank you. गोमंतकाक 63 वर्सां सोंपतात आणि हे आमच्या खातीर आणि तुमच्या सगळ्या खातीर आनंदाची गजाल न्ही. आणि आज देशात जे चल्लां जेन्ना मुस्कड्डा बी जाका म्हणटात पळय अशा वेळाचेर आपलो आवाज गडगंज दवरपी आणि कोणा मुखार झुकना असो जर एकूच पेपर आसा तो म्हळ्यार गोमंतक आणि त्याच खातीर हांव सातत्यान गोमंतकातूच बरयतां. ताजे फाटलें कारण तें हांव तुमी सगळ्यांचे स्टाफाचें आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करतां आणि फुडल्या हाका सुयेस चिंतता. देव बरें करूं. गोमंतकाचे 63rd एनिवर्सरीक खूब शुभेच्छा. आणि म्हाका दिसता गोमंतक एक असो न्यूज चॅनल जो प्रत्येक गोंयचे इशू प्रत्येक मनशाचे इशू कानाकोपऱ्यान रायट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे लोकांचे विशय लोकांच्यो समस्या हे लोकां मुखार घेवन येता आणि तांकां खूब शुभेच्छा अँड ऑल द बेस्ट. आणि जी जर्नी आसा ती अशीच कंटिन्यू जावची. पयले सुवातेर गोमंतकाक हार्दिक शुभेच्छा. इतली वर्सां गोंयचे पासत गोंयची जनते पासत काम करीत आसा हेज मुखारी बेस्ट विशीस. आनी म्हाका दिसता खरेंच हांव जेन्ना केपें मतदारसंघासून येता आमगेले बारीक बारीक जे इशू जेन्ना आमी उंच काडटाय गोमंतक हें आनी लोकां मुखार दाखयता सरकाराकूय दाखयता. सो हें गरजेचें. सो काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. ऑल द बेस्ट. पयले सुवातेर गोमंतक टीव्हीक शुभेच्छा कित्याक आज जर्नलिजम इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी
आनी डेमोक्रेसी म्हाका दिसता दिस इज द चॅनल स्पेशली गोमंतक TV हे तेमी राखून दवरलेलें आसा, खास करून जे मुद्दे स्पेशली बारीक बारीक मुद्दे कनेक्टेड टू द ग्रास रूट लेवल. And today Gomantak TV achi coverage, especially a lot of people, it is increasing. I wish them all the best to raise the people's issues. And म्हाका दिसता सदांच you have to be the vibrant the same way as you all have been highlighting the issues. That is the doing investigation, journalism and highlighting. That is more important rather than creating a sensation. I congratulate Gomantak and Gomantak TV and my very dear close friend Raju Naik for having entered in a new premises which was very, very much needed. I wish you all the best. I've been associated with Gomantak for last 40 years and I continue being with Gomantak and other media friends of mine. Thank you. गोमंतक सगळ्यां बारीकाचे बारीक न्यूज हाडटा आनी ऑपोजिशनाक सुद्दां तितले ते हे दिता ते आमी तेजें स्वागत करता आनी वाडदिवसाचे जे हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. 63 वर्सां पुराय जाता आज, त्या खातीर सगळे गोमंतकाच्या स्टाफाक, हितचिंतकाक आनी एडिटर कोण जितले तितले गोमंतकाक काम करता तांकां मन पासून शुभेच्छा आमी दिता. आनी गोंयांत हो वावर तुमी 63 वर्सां चालू केला तो तसोच फुडें चालू दवरचो आनी तुमचे कडल्यान बरें काम माध्यमांतल्यान हें घडचें अशें ह्या देवीच्या महालक्ष्मीच्या चरणी पणजे तुमचे कडेन मागता. कारण गोमंतकान आज लोकशाही ही जिवंत दवरिल्ली आसा आनी अशेंच बरे बरे इश्यू जे आसा ते फुडें हाडप आनी तेंचें पाठबळ घेवप आनी फुडें वचप हातूंतल्यानूच समाज जागृत उरता आनी समाजाक जागृत करपाचें काम हें एका हेचें आसता, पेपरवाल्याचें आसता आनी तें तुमी सातत्यान करीत आहात त्या खातीर तुमकां शुभेच्छा दिता आनी दोनूच सोंपयता. गोमंतक आनी आमचो संबंध जो आसा तो डायरेक्टली पयल्या अंका पासून चालू आसा. आमगेर आज सुद्दां गोमंतक ब्रेकफास्टाक वापरता आमी. सो विथआउट गोमंतक आमगेर ब्रेकफास्ट जायना. माय मदर हू इज नाव 84 शी रिक्वायर्ड ताका सकाळी फुडें गोमंतक जायच. एंड ऑफ लेट आमचो नवो एडिटर आसा राजू नायक, ताचें लिखाण जें आसा न्ही आय कॉल हिम द मोस्ट फ्लॅम्बॉयंट एडिटर ऑफ गोवा टुडे. निर्भीड पत्रकारिता हे ताजे कडल्यान आमी शिकल्या एंड वी लूक फॉवर्ड टू हीज अग्रलेख एज वेल एज संडेचो ताजो तो मेन लेख आसता न्ही, आमी ताजी वाट पळयत आसता. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू गोमंतक. मे इट ग्रो बिगर एंड बिगर एंड अशेंच निर्भीड पत्रकारिता गोमंतकान फुडें करची हीच आमची अपेक्षा. थँक्यू. गोमंतकाचे दिवचलकराच्या वतीन गोमंतकाचे अभिनंदन. एक लोकांचो विश्वास निर्माण केल्लो आसा गोमंतकान. असोच विश्वास कायम तेंच्यांनी ह्या फुडें दवरचो. एक बरें वृत्तपत्र म्हणून संबंद गोव्यान न्ही गोंयच्या भायरूय तेंच्यांनी वयचे अशी तांकां शुभेच्छा येता. आनी सगळे जे पळय राजू आसत, बाकीचे विश्वनाथ नेने, बाकीचे जे पळय तुमची टीम आसा पळय, खरीच टीम बरें काम करता आनी इन्स्टंट लोकांक ताबडतोब लोकांक बातम्यो मेळटा. ही मोठी गजाल, बरी गजाल. फाल्यां पेपरार येवच्या पयलीं आदले दीस सांजच्यो ज्यो बातम्यो लोकांक मेळटा म्हणजे बुलेटीन, तें खरेंच तुमच्या वाखाणण्या सारकें आसा, बरें आसा. अशीच सेवा तुमी गोंयकाराची करची आनी आमकां त्या प्रसिद्धींतल्यान आमकांय तुमी फुडें व्हरचें इतलेंच मागता. देव बरें करूं. गोमंतक हो सगळी पयलींचो आमचो गोंयचो पेपर आनी पयलींसून हातीन आमकां गोमंतक पडलो की वाचपाची संवय आमचे बालपणासून आसा. कारण म्हाजे शेजारा एक हॉटेल आशिल्लें तेन्ना पेपर हे बशीर येताले. बारीक हॉटेल, म्हाका गांवांत रावता दाबाळ गांवांत, आनी थंय आमकां 9 8:30 9 सुमार पेपर वाचपाक मेळटालो. आमी तो गोमंतक पेपर वाचपाक वताले. आतां भरपूर पेपर आयले पूण गोमंतकान हें आपलें स्थान तशेंच बरें दवरलां. आनीक एक बाजू हें नासता, सगळे वेवस्थीत विशय मांडटा. मागीर पोल्युशना आसूं, बेकारीचे आसूं, की म्हारगायेचे आसूं, सगळे प्रश्न लोकां पर्यंत तो विशय सगळ्यांक पावता. ह्या समयाचे हांव गोमंतकाक शुभेच्छा दिता. नमस्कार, हांव दुर्गादास गावडे, VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचो चेअरमॅन. खूब बरें दिसलें. गोमंतक हो तळागाळांतल्या लोकां खातीर जो आवाज जावन आसा तो आज 63 वर्सां पूर्ण करता आनी आज तेंचो वर्धापन दीन. हांव संपादक
तशेंच सगळे कर्मचारी आनी तशेंच पत्रकार इंचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी अशीच गोंय खातीर सेवा दिवची अशें देवा कडेन मागता. गोमंतक न्यूजपेपराक आज 63 वर्सां पूर्ण जाता आनी गोमंतकाची एक लॉंग हिस्ट्री आसा. गोंयच्या भुमीचो पेपर आनी गोंयचे एक इतिहास कवर केला आनी आज म्हणसर जर्नलिजम तटस्थ करीत आसा. सो आय विश गोमंतक ऑल द व्हेरी बेस्ट. आनी आतां गोमंतकान व्याप वाडयल्लो आसा, चॅनल हाडले, डिजिटल हाडले आनी बऱ्या तरेन आपलें काम करीत आसा, अवेरनेस लोकां मदीं, इन्फॉर्मेशन लोकां मदीं पावयत आसा. सो आय विश गोमंतक ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी 63ची आनी खूब वर्सां हांव येता of good service and good journalism. All the very best. Today Gomantak as Vardhapan Dinasa and has completed 60 years. It's a long good years. In fact, I just congratulate Mr. Naik and the whole team for the excellence. 63 years, a very long years, so that speaks volumes. The paper has been very well and it's been the first paper. Gomantak has been the first paper and I wish them all the very best. The full team, the editor and everybody. So hope they continue the good work. And obviously when it comes with good, it's also political paper as told, which is said and everyone knows about it. So when it comes with good news, correct news, obviously the paper will take, go to a different level, which already has been proved today, and wish them all the very best and the team again. Thank you. पयलीं म्हणल्यार 63rd एनिवर्सरी गोमंतकाचे सोयाक हांव गोंयकारा वतीन गोमंतकाक थँक्यू म्हणटा. गोमंतक जो असो पेपर आसा जो सकाळीं च्या बरोबर गोमंतक वाचल्या शिवाय हें जायना. एंड आय विश माय फॅमिली, वी विश एवरी सक्सेस टू गोमंतक आनी गोमंतकान अशीच आमची सेवा गोंयकाराची करची आनी गोंयकारांनी रिटर्न गोमंतकाक खूब प्रेम दिवचें. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां एंड द बेस्ट विशीस. तुमी ऑफकोर्स इतले वर्सां लोकांक बरें सर्वीस दितात. हाजे मुखार सुद्दां हाज्या बरें सर्वीस दितले आनी लोक सुद्दां तुमचे चडान चड वाचन करतले अपेक्षा करता. गोमंतक गेली 15 ते 20 वर्सां वापरता. एक्चुली इनफॅक्ट म्हजो बापूय गोमंतक म्हणल्यार प्यार आशिल्लो. गोमंतकांतली सगळी नॉलेज तो म्हणजे ताजें शिक्षण कशें जाल्लें बापायलें. म्हणजे आतां तें हांव आतां कित्येक वर्सां म्हणजे 50 वर्सां जायतलीं गोमंतकाक अशें. तर बरी बातमी येतात, सगळी न्यूज बरे येतात आनीक इट इज एक्सेप्टेड बाय पब्लीक. हो आमचो जेन्ना नारायण आठवले आसलेलो तेन्ना तेजी आनी म्हाजी खूब हे घातलेली. म्हाजें कितें जालें जाल्यार तो ऑन द स्पॉट पेपराचेर अग्रलेखाची तो बातमी हाडटालो कोंकणी मराठीच्या टायमार तेन्ना. आनी तेणें भरपूर आमकां सपोर्ट केला तेन्ना वास्को म्हाज्या वांगडा तो जोळी घेवपाक तो फुडें आसलेलो आनी हांव आसलेलो. आमोणकर कुठे आहे तूं तशें उलयतालो आनी बरो एकदम बसून च्या हे बीन घेवप सगळें बरें आसलेलें. आनी तेन्ना हांव MG नासलेलो. MG भाऊ साहेब बांदोडकराचो पक्ष तो तेज्या वांगडा आसलेलो. पेपरा बद्दल आयज ज्यो येता बातमी येता त्यो बऱ्यो बातमी येता पण तितून राजकीय हे धरून बसूंक जायना. सगळे बारीक लोकांचे कितें हे आसा ते तुमी वयर हाडचे जाल्यार तेजेर मागीर टिका जाता न्हू हेजे म्हणून ते मातशें तेंच्यांनी धरून तुमी गोमंतकान ते मातसो वेगळेपणा दाखोवचो. म्हाजें मत. गोमंतक पळय म्हणटा तें पयलें दैनीक गोंयांतलें सुरू जालें तेन्ना आनी तें अशे तरेचें दैनीक जालें की एक दैनीक म्हणजे गोमंतक. जशें आतां आमी टूथपेस्ट म्हणजे कॉलगेट म्हणटा तशें दैनीक गोमंतक म्हणजे दैनीक जाल्लें. मदीं मातशी ताका मरगळ आयली पूण राजू बाबाच्या एडिटरा खाल आतां गोमंतकान जी बरें झेप घेतल्या ती खरोखरच तोखणायेची आनी कार्य तुमचें बरें चलता. अभिनंदन आनी शुभेच्छा. गोमंतक म्हणटा तो सारको गोंयकाराच्या मनांतलो पेपर आनी गोमंतकाचे जी न्यूज येता ते लोक सकाळी वाचताना ती सत्य न्यूज म्हणून वाचता. असोच गोमंतक फुडें वयचो अशें
ताका आव्हान करता आनी बरें चलचें म्हणून. गोमंतक मराठी पेपर हे 30 वर्षापासून मी वाचतो आणि हे गोमंतक TV लास्ट 3 वर्षापासून बघतो. ते कोण्यातून बातमी देणारा गोमंतक आणि प्रत्येकाच्या घरी येणारा गोमंतक. सकाळी चहाच्या बरोबर गोमंतक नसताना आम्हाला होतच नाही. ह्या 30 वर्षात गोमंतक पण बदललं आणि जग पण बदलला. जगाबरोबर बातमी देणारा गोमंतक आम्हाला सर्वांना आवडतो ते गोमंतक आहे. तसंच ते गोमंतक TV पण आम्हाला खूप आवडतो. त्यांना शुभेच्छा आणि गोमंतक न्यूजपेपरला आमचे हार्दिक शुभेच्छा. असेच पुढे चलू म्हणून आमची विनंती. हांव आतां स्पेशल वाळपयच्यान उसगांवच्यान आयला कित्याक सदांच गोमंतक हो आमचो. आमी सदांच पळयला गोमंतक केन्ना कोणा कडेन पार्शल जायना. विरोधक आसूं ना सरकार आसूं, ज्यो पळय न्यूज येता गोमंतकाचेर तांचे रिपोर्टरांचेर, म्हणून आमी इतले पयसल्यान स्पेशल आपलो स्वताचो कसो वर्धापन दिन आसा असो म्हणून आमी मुद्दम भायर सरून बीन तशें करून आयल्या. कित्याक गोमंतकाचें आमकां सदांच हे दिसता कित्याक सदांच थोडे चॅनल्स आसात जे फक्त रुलींग पार्टी आसा पळय हांचेच बरें दाखयतात आणि जेन्ना पळय आमचे मोर्चा बिर्चा येता तेन्ना केन्ना दाखयनात. पूण गोमंतकाचेर एक विश्वास आसा आमचो आणि अशेंच आमकां साथ दितली ही आशा आमी तांचे कडेन बाळगिता. आमकां संबंद गोंयकारांक सगळ्यात पयलीं म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां 63 वर्सांक लागून. गोमंतकान खरेंच आपले एक खरें रूप गोंयच्या लोकां समोर दवरलेलें आसा आनी त्या रुपाक लागून आयज सुद्दां गोमंतक निव्वळ आनी प्रामाणीकपणान उबो आसा. आमकां गोंयकारांक 27 खास करून सिन्स वी आर इंटू पॉलिटिक्स 27 गोमंतका कडल्यान खूब अपेक्षा आसा आनी आतां सुद्दां जें कितें चल्लां तितून एक गोमंतकूच असो दिसता जो की गोंयकारां बरोबर ट्रुली उबो आसा. पेपर म्हणजे धाकटेपणांतल्यान व्हडलेपणान पेपर म्हणजे गोमंतक अशी तेजी एक ख्याती आसा आणि खेड्यान शहरान सगळे कडेन गोमंतक मेळटा आणि जेन्युइन न्यूज वाचपाक मेळटा. त्या बद्दल गोमंतकाक आनी तांच्या सगळ्या परिवाराक हांव शुभेच्छा दिता. गोमंतकाचो आनी म्हाजो संबंद फाटल्या 30 वर्सां पासूनचो संबंद आसा. गोमंतक आमी वृत्तपत्र म्हणून पळयनाशिल्ले. वृत्तपत्राच्या जाग्यार आमी गोमंतक म्हणून नांव घेताले सदांच. नारायण आठवले असल्या पासून आमकां इतली गोमंतका कडेन काम करपाचो आमकां योग आयलो की मडकई होडी दुर्घटना, लोकविश्वास प्रतिश्ठान अश्यो निरनिराळ्या संस्थां खातीर त्या वेळार गोमंतकाच्या छत्रा खाली आमकां काम करपाचो योग आयलो. संबंद तसो आशिल्लो. मदल्या काळांत संपादक गेले, निरनिराळे संपादक येवन गेले. त्या उपरांत आतां म्हाका आनंद जाता की म्हाजो मित्र राजू नायक, जुनो मित्र म्हाजो, तो आज ह्या वृत्तपत्राचो संपादक म्हणून आयला आणि ते जुने जे दीस गोमंतकाचे आशिल्ले ते परत एकदा गोमंतकाक आयल्या ही आमकां सदांच सगळ्यांक भावना जाता. मी गेली जवळजवळ 20 वर्ष गोमंतकचा वाचक आहे. दररोज नवीन काहीतरी करण्याचा त्यांचा जो प्रयोग आहे. राजू नाईक सर तुमचे जे संपादक आहे खरोखरच उत्कृष्टरित्या नवीन प्रयोग करून नवीन पेपर वाढवण्यासाठी त्यांची वाटचाल चालू आहे. 63वा वर्धापन दिन आहे. मला वाटतं 100व्या वर्धापन दिनाला सुद्धा आम्ही उपस्थित राहावं आणि पुढच्या वाटचालीस माझ्या या शुभेच्छा असतील. लास्ट 20 वर्सां वाचता गोमंतक. म्हणजे खूप बरो पेपर आसा मराठीचो गोंयांत. म्हणजे क्वॉलिटी पेपर, स्टँडर्ड म्हणजे रिलायबल पेपर. आयची सुद्दां पुरवणी वाचल्या. अरावंड 48 पेजीस आसा दिसता. म्हणजे खूप बरें दिसलें वाचून सुद्दां. पण डेली सुद्दां गोमंतक स्टोरीज सुद्दां बरे आसता मराठीच्या. म्हणजे वाचपा सारके आसता. लोकल स्टोरीज आसता, गोंयच्यो स्टोरीज आसता. आणि खूप शुभेच्छा. 63 इयर्स जाले. एटलीस्ट 100 वर्सां अशीच कंप्लीट करूं अशें दिसता. सो खूप शुभेच्छा. गोमंतक हो पेपर नासतना आमचो एक सकाळचो एक साथीदार. आतां हांव फाटले 35 वर्सां तरी सांगपाक शकता सकाळचे गोमंतक पळयल्याशिवाय म्हजी च्या वचना. गोमंतकाचें आमचें नातें इतलें की गोमंतका कडल्यान आमी मराठी शिकल्या. कित्याक मराठीचें जें पळय तांचें लिखाण आसा तें एक फिल्टर्ड लिखाण आसा. आतां न्ही, पयलीं पसून आसा. आनी नारायण आठवलेचे म्हाका याद जाता संपादक म्हणून आशिल्ले. तांचे कडल्यान आमी मराठी म्हणून घरान आमी कशी मराठी हाडली ती ताणें हाडली आनी आज पर्यंत ती कंटिन्यू आसा आनी अजून पर्यंत क्लास वाडत आसा. जरी ह्या जमान्यान आज कॉम्प्युटर जमान्यान लोक म्हणटा पेपर वाचपाक कमी जाले. म्हाका दिसना गोमंतकाक जेणें धरिल्ल्यान कोणूच चडपाक शकता. कित्याक खंयचो जमानो आयलो जाल्यार तें एक नातें वेगळें आसता. वृत्तपत्राचें आनी आमचे सकाळचें जे कितें घडामोडी असतात तातूंत तांचो मोठो हातभार आसता आनी एक जडणघडणी भितर आपले आयुश्यांतले एक मार्ग दाखोवपाचें काम वृत्तपत्र करता हें हांव सांगपाक शकता आनी तें गोमंतकान केल्लें आसा. देव बरें करूं.
हय हांव 1986 सांतिनेज कामाक येतालो आनी तेन्ना पासून फ्रिक्वेंट गोमंतकाक तेंकोनाच आसलेल्या कारणान कसलें इलेक्ट्रिकल काम आसत जाल्यार थंय कामाक वतालो. तेन्ना म्हजे भरपूर स्टाफ थंय वळखीचे आशिल्ले. आठवले सर बीन संपादक आसतना, मागीर केणी साहेब म्हणून एक मॅकानिकल इंजिनियर आशिल्ले, ते फक्त नायटीकूच आसताले कित्याक थंय सगळें प्रिंटींग बीन थंय जातालें आनी कितेंय जालें इलेक्ट्रिकल जाल्यार आमी थंय येताले. तेजे उपरांत मागीर हांव 86, 87, 88 सांजुजे एरियल कामाक गेलो. तेन्ना म्हाका ही पेपर वाचपाची गोडी लागलेली, गोमंतकूच जाय आशिल्लो आनी थंय म्हाका पेपर मेळनासलो आनी खरोच आजून सुद्दां रेर पेपर मेळटा थंय सांजुजे एरियल. सो म्हाका आमचो एकटो भुरगो एक आशिल्लो असो मडगांवच्यान डेली येतालो, तो कांय शिकिल्लो नाशिल्लो, ताका पेपर म्हणल्यार कांय खबर नाशिल्लो. ताका हांव गोमंतक हाडपाक लायतालो, पूण ते गोमंतक म्हणल्यार ताका कळनासलें. तेन्ना गोमंतकाचेर अश्यो 2 तलवारी येताल्यो वयर सिंबॉल, ते 2 तलवारी पेपर अशें म्हणून तो म्हाका हाडटालो आनी तेन्नाच्यान म्हाका केन्नाच असो पेपर ना असो जावना. गोमंतक डेली एकूच गोमंतक आसा. Hello, my name is Bipin Khedekar and it feels great to be a part of this organization here today. I wish Gomantak entire group from Goa the best wishes from our side, Antarang Productions, and the entire group is very active. All the members of Gomantak family are truly active and we feel really good and we feel as if this is our family. So when we have come here to wish, it's like a family function for us because we know most of the people who are working for Gomantak Times. So we would like to wish entire family, each and every person of Gomantak group the very best in their future endeavor. गोमंतकाचो पेपर म्हणजे बाकीच्या पेपरापेक्षा ताका महत्व दिता हांव. आमचो थंय वर्षा बूक स्टॉल म्हणून पेपर विकपी आहा, थंयसरूच म्हाजें शॉप आहा. पण हांव येयल्या बरोबर तो पयले हातीन गोमंतक दिता म्हाका आनी गोमंतक इतको आवडटा आमकां की बाकीचे पेपर आमी तितके हे करिना, पूण गोमंतक हे आमी पयले वाचता. आनी आमच्या बाबान सुरवात केल्ली ती घेवपाक गोमंतक, ती अजून पर्यंत हांव घेता. ती बादो सातोस्कर म्हणून हो आसलो पयलीं संपादक, पयलो संपादक, तो येवन आमच्या दुकानार पेपर दिवन गेल्लो आनी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत पेपर आमी वेवस्थीत हाताळटा. गोमंतक हो गोंयचो एक वन ऑफ द मोस्ट लिडींग न्यूज पेपर जे आमी गेली 35 ते 40 वर्सां गोमंतक वाचता आनी गोमंतक वाचता आसतना जी मजा येता तो बाकीचे पेपर वाचतना येना. तर हांव गोमंतकाक आईच्या दिसा शुभेच्छा दितां आनी अशीच गोमंतकाची उत्तरोत्तर प्रगती जावं. देश, धर्म आणि राज्य एका घेऊन गोमंतक फुडें वचचें आनी गोमंतकाक शुभेच्छा. धन्यवाद. गोमंतकाचो 63वा वर्धापन दिन आसा, त्या बद्दल गोमंतक परिवाराक म्हाजे अभिनंदन, तांकां शुभेच्छा. आयज खूब खोस भोगता की गोमंतक 63 वर्सां कंप्लीट करता आनी हांव ल्हानपणान जेन्ना शाळेंत वयतालो तेन्ना सुद्दां गोमंतक वाचतालो. गोमंतक हो केन्ना सोडूंक ना आनी आतां जर पयशी केन्ना अशे पेपर घेवंक वतात बाजारांत की 8:30-9 गोमंतक सोंपता, बाकीचे सगळे पेपर मेळटात. इतली गोमंतकाची आयज अट जाल्यात. हांव आमचे मित्र राजू नायकाकूय तांकां एक अभिनंदन करता की ताणें खुबशी मेहनत घेतली आयज हे स्टेजीचेर गोमंतका हाडपाक. पूर्ण सगळे गोमंतकाचे सगळे परिवार कर्मचाऱ्यांक म्हाजे शुभेच्छा आनी सगळ्यांचे अभिनंदन कर. देव बरें करूं. 63व्या वर्धापन दिनांची गोमंतकाक खूब खूब शुभेच्छा. गोमंतक सामको आमच्या काळजा कडेन आसा कित्याक ल्हानपणा पासून हांवूय गोमंतक घेताली आनी तेन्ना गोमंतक आनी थोडेच पेपर आशिल्ले आनी गोमंतक हो मेन पेपर कसो आनी गोमंतक म्हणल्यारच न्यूजपेपर अशें त्या वेळार एक समज आशिल्लो. आनी हांवूय शाणू म्हणून न्यूजपेपर डिस्ट्रिब्युटर आशिल्लो, न्यूजपेपर डिस्ट्रिब्यूट करतालो आमच्या घरा कडेन आनी आमी तेन्नाच्यान ते गोमंतक वाचताले. जानू गाडी प्रकरण, मागीर मळी प्रकरण, बाखिया पलायन प्रकरण अशें आनी इन्वेस्टिगेटीव रिपोर्टींग जातालें त्या वेळार. सो गोमंतक हॅज गॉट अ व्हेरी लाँग हिस्ट्री आनी ह्या वेळार हांव मागता की गोमंतकाक खूब खूब शुभेच्छा आनी तांचे बरे न्यूज लोकां पर्यंत पावपाक तांकां शक्ती दिवची. देव बरें करूं. Congratulations to the paper. It's been a long time that Bigfoot has worked with them and we love the continued support.
We also appreciate how much they have taken the trouble. Also, Sir Raju, how he has always been supportive of Bigfoot, and Bigfoot will always go to support the newspaper as much as we can. Thank you. गोमंतकचा 43वा म्हटलं आपलं जे वाढदिवस म्हणूया त्यानिमित्त माझ्यातर्फे आणि माझ्या परिवारातर्फे त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघातल्या कार्यातर्फे खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. आणि एवढंच ज्या पद्धतीनं तुमचं लिखाण आहे काय ते लिखाण असंच राहू दे, त्यात तथ्य काय असते खरं काय असतं ते राहू दे. आणि समाजकारण त्याचबरोबर राजकारणात बदल घडवण्यासाठी तुमची जी मानसिकता आहे त्यात आणखीन भर घडून अशीच पुढे जाऊ दे, जेणेकरून या आपल्या गोव्यामध्ये आपल्याला खरोखरच कसं गोवा पाहिजे आणि कोण करू शकतो. साहजिकच भारतीय जनता पार्टी याच्या पलीकडून दुसरा पर्याय नाही आणि त्याला उभारी देण्याचं काम तुम्ही योग्य परीने करतायत, असं तुम्हाला पुढे चालू राहू दे. परत एकदा तुम्हाला सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. गोमंतकाचो आज 23वा वर्धापन दीस ताच्या निमित्तान हांगा येवप जालें. एक म्हणजे एक फियरलेस जर्नलिझम आणि ताजी मागीर फ्रंट पेज आसूं किंवा कुजबूज आसूं, म्हाका दिसता प्रत्येक पान सामकें बारकायेन वाचलें वता. आणि आज तांकां 63 वर्सां पूर्ण जाल्या. तुम्ही जशें आज फ्रंट पेजीर बरयलां की पुटींग गोवा फर्स्ट, तर म्हाका दिसता तुमकां अशीच वाटचालीक शुभेच्छा आणि अशेंच तरेचें जर्नलिझम चलत रावूं ही तुमचे कडेन हांव मागतां आणि थँक्यू. गोमंतकाच्या आयच्या 63वा वर्धापन दिन आणि त्या निमतान सगळे टिमीक हांव अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता. एक निर्भीड अशी पत्रकारिता आणि ती पयलींच्यान गोमंतक ह्या गोमंतकाच्या हातून भितर एक नांव आसा आणि ते जपपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाक खरोखरच अभिनंदन करता. आणि 63व्या वर्धापन निमतान परत एकदा शुभेच्छा दिवन गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो वांटो आसतलो अशें हांव हें करता. देवा कडेन इच्छा. एकदम हार्दिक शुभेच्छा दिवंक सोदता आणि वी आर व्हेरी हॅपी दॅट गोमंतक असली संस्था आहा. आमचे सगळ्यांचे ऑपोजिशनाचे आसूं गरिबांचे आसूं कोणी कितेंय प्रॉब्लेम आसूं गोमंतका कडेन पावले जाल्यार तेंचे वॉयस भायर सोदता म्हणून आसाच आणि ही परंपरा चलतली म्हणून आमकां अपेक्षा आहा. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गोमंतकाच्या 63व्या वर्धापन दिना खातीर हांव म्हज्या शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि गोमंतका खातीर म्हणटात तशें गोंय राज्यान बऱ्या प्रकारची क्रांती वाचका पर्यंत आता TV चॅनलच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक हे सगळ्यात अग्रेसर अशें तुमचें आस्थापन आणि विविध डिजिटल मिडिया प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे तमाम गोमंतकीयांचे ज्यो खबरो ज्यो आसात ते तमाम गोमंतकिया पर्यंत पावोवपाचें काम तुमी बऱ्या प्रकारे करतात. त्या खातीर तुमच्या 63व्या वर्धापन दिना प्रित्यर्थ म्हणटात तशें हांव मना काळजांतल्यान शुभेच्छा व्यक्त करता.